मडगांवां बाजारांत पयलींच लोकांक ट्रॅफिक कंजेशनाचो त्रास, तातूंत आतां भिकाऱ्यांचो उपद्रव चडूच वाडला. बाजार करून भायर सरतनाच भिकारी फुडें हजर. पयशे दिले ना जाल्यार गाडये मेरेन फाट सोडिनात. मडगांवकार तांकां विटल्यात. परिकारान गोंयांत बेगर्स फ्री राज्य करता म्हूण बजेटांत उतर दिला तांचेर आतां मडगांवकारांची नजर. गोंयकार बेगर्सां भाशेन नाही पयलीं बरें आसतालें आपल्या दिल्यार घेताले नाल्यार बसताले. आतां हें तुका साम सतायताय भितर कोणाक शॉपरा भितर चलो भायर चल जाल्यार तुका ते सतायताय. आनी आमी आयकलां गोवोरमेंटान कितें अनावन्स केलें तें बेकार नासलो लिस्टेड करता म्हणून गोंयांत म्हणटा बेगीन जाल्या पूण म्हणटा. Beggars should be free of this thing in Goa, especially in market. Sarke loka harass korta, tourists come, good people come, they harass the people. So you should get rid of them. Sarke cover korpache. And I appreciate what Parekar has said. Police are failing. No police here. You can't see any police here. They are failing in their duty. सगळे बेगर्स मारगांव आख्खे भरल्या लोकांक त्रास करता वचून हात लायता आनी करता. हें बेगींग एक्ट आहा आनी तेका लागून तेंका पुलिसांनी आनी कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर सगळ्यांनी हें करपा जाय. डिसंट लोकांक आहा तेंका त्रास करताय वचून हात लायता आनी पाकीट चोता आनी कितें करता. हें मारगांव सारकें हें जालां. मातशें एक मोटरसायकल दोन गेले वो एक कार दोन गेले रोखडे हात लायता तिने कार ओपन करता आनी सगळें चोरून वता. सो हे बेगींग एक्ट आहा ते इम्प्लिमेंट करून सगळ्यांक ते बेगर्स अननेसेसरी बेगर्स येता आनी हें करता भीक मागता. डिसेंट लोक तो. आय कॉल अपॉन द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द गोवा that cabinet to decide about the future of Goa. It is a really pitiful condition that beggars are just coming by Konkan Railway or any this, and they are just harassing the innocent and honorable citizens of our Goa. So government should act before it is too late. कांदोळी बेकायदेशीरपणान उबारिल्ले द क्लॅमेटिस ब्युटीक हॉटेल्स एनजीपीडीन सोमारा मोडून उडयले. हॉटेल मालक राजस्थानचो, ताचे कडेन कसलेच लायसन नासले. कारवाय चालू आसतना कळंगूटचो आमदार मायकल आनी एनजीपीडीचो मेंबर सेक्रेटरी आर.के. पंडित दोगूय आशिल्ले. We have received the complaint on this project June 2016, and then we put this proposal to the authority. The people of this area, Bamnawado, they have been complained that big construction is going on. And we wrote them a letter also. We issued them a show cause notice. No reply was given. Show cause notice was sent on 14/7/2016. No reply was given there on the show cause notice. And the authority decided that let's give them the personal hearing. We wrote them the letter for personal hearing. Nobody has come. Then we have issued them final demolition notice, directing them that you demolish your building of your own. If you don't demolish the building of your own, then the authority will cause action and demolish the building, and your cost will be recovered from the demolition cost will be recovered from you. Till today, almost 9 months are passed. We have followed full law, the procedure which has been adopted by the law as per TCB Act. All that opportunities. Upendra Kumar Soni from Kota Rajasthan. मायकल म्हणटा बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय जातलीच. At Kandolim was carried out by some Delhi and Rajasthani party in CRZ area. You can see the structures built without NOC from CRZ, Goa Coastal Zone Management Authority, without NOC from Planning and Development Authority, NGPDA, and without NOC from Village Panchayat. After completing all the formalities, serving them notice of inspection, serving them show cause, giving them opportunity to show their documents, personal hearing, we have issued demolition order, and since the code of conduct was on, the demolition order was kept on hold, and now we are executing it today. A lot of illegal constructions are coming up in Kalangut, Kandoli and Baga. We will take action. And I want to make it very clear that nobody can take the law just for granted. पुटंटा खातीर श्याम सुंदर फडती. मिरामार दर्याकुशीक लायिल्ल्या कवाथ्यांक दनपरा उजो लागलो. उजो कसो लागलो ताचें कारण स्पश्ट जाल्लें ना. मात वेळेवेल्ल्या कड्ड्याक उजो पेटून तो कवाथ्या मेरेन पावलो.
थंय आशिल्ल्या लोकांनी फायर ब्रिगेडीक सांगले. उपरांत फायर ब्रिगेडीन येवन उजो आटापा हाडलो. अरावंड 2:20क उजो लागलेलो आणि सो हांगा जे फॉरेस्टान जे काम करताले ते म्हाज्या मुखार आयले आनी म्हणपाक लागले उजो लागला सो आनी बियॉन्ड कंट्रोल म्हणपाक लागले. सो हांवें फायर ब्रिगेडाक कॉल केला अरावंड आनी 5 मिनटां भितर ते आयले. रिजन अननोन न्ही, कित्याक आमकां मागीर कळ्ळें न्ही ते. आमकां 14:30 इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें कंट्रोल रुमांतल्यान की ड्राय ग्रास फायर ऑपोजीट सायन्स सेंटर. सो आमी इमिजिएटली आमचो टर्नआउट केलो आनी हिंगा पावन पळयतूच व्हडलो उजो आसलो आनी रॅपिडली स्प्रेड जाता. सो आमी आमचे 5 होर्सीस घालून आनी हँड कंट्रोल ब्रांच पायप घालून फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी कंट्रोल जायना म्हणून दुसरी गाडी मारली रिइन्फोर्समेंट फ्रॉम हेडक्वॉर्टर्स. सो चड उजो असलो आनी तुमचो पायप हें जाल्लो. एक आमचो पोस्ट बस जालो. हय लॉस इन द सेन्स गांवांत ये बीन आसा हय ते मातशें लॉस जालो. घेऊया एक ब्रेक.